तुझे बेसाव आमकां मागतां तुझे वेगेंत आमी लिपतां जेजू आमच्या तुझे सोशी धावून धावून आमी येता तुझे बेसाव आमकां मागतां तुझे वेगेंत आमी लिपतां. दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्ले तेन्ना जोळी मोळी शिंपडलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी आंतोकेक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवा भायर आनी कोणाकूच ती देवाचे उतर परगोटी नासली. पूण तांतली थोडी जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवची ती आंतोकेक गेली आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचे शुभ वर्तमान परगोटूंक तांणी सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ दवरून सोम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुसलेच्या पवित्र सोबेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंतोकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचे देणे पळेवून तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वासी रावंक ताणें तांकां हुर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलोलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुकाक गेलो आनी मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंतोकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सोबेन ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. आंतोकेक शिसांक पयलेच पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जे शार बांदलां ते सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारा नगरां परस सियोनाच्या दारवट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविकीचे विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. जबाब. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बसतल्या मदें राब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्त्या थीर आनी इथोपिया त्या शारांक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलें शारां तिची बाळां. ताणेंच भोव पवित्र देवान सियोन शार थीर करून दवरलां. जबाब. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरसांचे पट्टेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, उमकी उमकी पोरसां देवाक ह्या शाराक जल्मली. आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावन थंय भितर सरताले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक ठिकाण. जबाब. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार. मोजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. हालेलुया.
जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हिवाळ्याच्या सोमयार जेरुसलेमांत भेटवणीची परब चलताली. देव मंदिरांत सालोमाच्या तारांगणात जेजू भोंवतालो. तेन्ना तांचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावांत धरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात. पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. तीं कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत. तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हज्या बापाच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच जंबून व्हरूंक जायना. नियाळाक आदार. एका अपंगूळ भुरग्याचो बापूय त्याच्या खातीर झुजून एके भाशेन त्याचे नशिबांत सुफळाय घालूंक वावुरता. जो येस ह्या भुरग्याक ह्या ताच्या बापायक लागून जिवितान मेळटा तो पळोवन दुसरीं तोटाडटात. हें सगळें कशें घडलें? हो प्रश्न जायत्या जाणांच्या मनांत जालो. पर्पल फेस्ट ह्या कार्यक्रमांत जायत्यो स्पर्धा आसल्यो. तातूंत हो भुरगो गाजलो. ह्या भुरग्यान आपल्या बापायचो ताळो आयकिलो आनी त्याच्या सांगणे प्रमाणे तो चल्लो. आयचे पयले वाचपांत दुमाळो सोंसतल्या लोकांनी आव्हान येता. तें पळोवन लेगून जेजू क्रिस्ताक परगटलो. आंतोयेक हो जागो एकदमूच म्हत्वाचो जालो, कारण जेजूचे सोबार पाटलादार हांगासर ताका मेळ्ळे. जेजूचो पाटलाव करतल्यांक क्रिस्तांव हें आडनांव आनी खेरीत अस्मिताय मेळ्ळी. आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकतांव संवसारांतली कसलीच शक्ती, बापाचो अधिकार आमच्या वेळ्यान कोणाच्यानूच काडूंक व्हरूंक जायना. आमचो सासणीक थेवो बापाच्या हातांत सुरक्षीत आसा. ताचो ताळो आयकतात, तीं ताचे सांगणे पाळटात, तीं भिरांती विरेन जियेतात. पूण देव भिरांतीन तांकां आसा. पयलीं क्रिस्तांव जेजूच्या शिकवणांतल्यान कशीं जियेलीं, आव्हानान आपणायलीं आनी सोबा घडली हें आमकां मेळटा. त्याच बरोबर जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आमी जेजूची म्हूण उगडास केलो आनी देवाच्या हातांत एकदमूच आमी सुरक्षीत उरतलीं अशी खात्री दिली. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाक मानवता तसली एक करणी आमी दर दिसा करूंक वावुरया.